Speaker sir, हो एक clubbed question आहा. This question is about 1 year progress of skill development. Atun Speaker sir, last meeting state skill development mission म्हणटा जी 10/8/2020 जाल्ली. आजे मागीर मिटिंगच जावंक ना. पूण ह्या मिटिंगेन डिसिजन अशें जाल्लें की constitution of district skill committees, craftsman training schemes to partner with industry, drafting a bill to bring government and private institutions under one umbrella to carry out skill development activities, and it's chothe setting up of an international skill institute in collaboration with National Skill Development Corporation for high-end medical skill courses in the premises of Old Azilo Hospital, Mapsa. Speaker sir, हे डिसिजनाचे प्रोग्रेस खंय पावला? स्पीकर सर, ताणे जो सांगलेलो तितूंतलो एक पयलो जो आसा पळय न्ही, आमी टायिंग अप विथ द इंडस्ट्रीज, हो पयलो जो टायिंग ऑल ज्यो एसोसिएशन्स आसा त्या सगळ्यांच्या बरोबर टायअप केल्लो आसा. ऑलरेडी ईच एंड एवरी एसोसिएशन हेंच्या बरोबर टायअप केला. इंडस्ट्री एसोसिएशन ताज्या भायर स्पीकर सर आमी डिफरंट ज्यो हॉटेल ग्रुप्स आसात हांच्या बरोबर टायअप केल्लो आसा. सो डॅट म्हाका दिसता स्पीकर सर तिसरी गजाल आमी आत्ताच म्हणजे टाटा बरोबर टायअप करून अपग्रेडेशन ऑफ द ITI जो करपाचो तो टायअप केल्लो आसा. ताज्या भायर स्पीकर सर आमी अंडर CSR 2 कंपनी कडल्यान CSR घेतला. सो डॅट हितूंतल्यान 2 गजाली, एकूच तेजो तो अपग्रेडेशन ऑफ लास्ट पॉयंट जो आसा पळय न्ही तो फुडें वचूंक ना, हांव मान्य करता. बट ताज्या व्यतिरिक्त आनी पयलोय बी स्किल डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटीज ह्यो तुवें घडोवंक ना. रायट स्पीकर सर, ते उरलां, हांव मान्य करता, ते हांव करून घेता. स्पीकर सर, रिप्लायन अशें म्हणलां की government has started courses selected under the Prime Minister Kaushal Vikas Yojana as per the list of courses released under PMKVY scheme by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India, based on current demand of local industry. Speaker sir, haje fude अशें म्हणटात skill gap study is under preparation by agency appointed by department. म्हजो प्रश्न pointed आहा. Without the skill gap study, how do you know what is the current demand of the local industry? कित्याक स्पीकर सर तुम्ही आता कोर्स खंयचे घेतल्या? स्विमिंग, हँड एम्ब्रॉयडरी, होम हेल्थ एड, पेडिक्युरिस्ट, मॅनिक्युरिस्ट. आर दीज इंडस्ट्री डिमांड्स? स्पीकर सर, दीज आर सर्विस सेक्टर स्किल्स फॉर लोकल बिजनेसीस. दीज आर नॉट इंडस्ट्री डिमांड्स. सो स्कील गॅप स्टडी करनासतना तुमकां हे कोर्स हाडपाचें तकली कशी आयली? हो म्हजो सेकंड प्रश्न. स्पीकर सर, त्यांनी PMKVYचो एक उल्लेख केलो. स्पीकर सर, PMKVY प्रोग्राम फॉर नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंटाच्या अंतर्गत 1, 2, 3 हो गव्हर्मेंट ITI आनी प्रायवेट सेक्टर ह्या दोनीच्या बरोबर चलतालो. तांचे कोर्सीस लिस्टेड आसताले आनी तेच चलोवचे पडटाले जे नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंटान दिल्या ते. आमी PMKVY 3 पर्यंत केले आनी आतां PMKVY 4 येवपाचो आसा. दॅट इज 1. दुसरें स्पीकर सर, स्कील गॅप एनालायसीस स्टडी सुरू आसा. तो मेळ्ळ्या उपरांत आमी उरलेले जे स्कील गॅपा खातीर आमकां कोर्सीस, हांवें रिसंटली काल जशें डिक्लेअर केलां की आमी सोलार टेक्निशियन कोर्स सुरवात करता. आनी त्याच्याच बरोबर हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरांतले कोर्सीस सगळ्या ITIंतल्यान आमी सुरवात करता. सो डॅट आमी त्याच्या खातीर 12 5 स्टार हॉटेला बरोबरूय टायअप केला. सोलार हे फ्युचर आसा. ताच्या खातीर सोलार पयलीं आमचे कडेन फक्त कुडचड्या एकूच कडेन चलतालो. आतां उरलेल्या ITIंतल्यान सोलार टेक्निशियन कोर्स आमी इंट्रोड्यूस करता. त्या खातीर स्पीकर सर, एक मिनिट. तुम्ही प्राइस वॉटरहाऊस कूपर जी एजन्सी घेतल्या टू स्टडी दी स्कील गॅप स्टडी, काम बरें केलां. तुम्ही अशें म्हणलां की बार्ज कॅप्टन, सेलर्स, इंजीन क्रू, हेल्पर असिस्टंट, हाका एम्प्लॉयमेंट पोटेन्शियल शिप बिल्डिंगान, पोर्ट सर्विसीस, लॉजिस्टिक्स, वॉटर स्पोर्ट्स, लायफ सेविंग, फिश मील प्लॅन ह्यो तुमी सगळें डिस्कस केलां. दीज आर व्हेरी गुड आयडिया स्पीकर सर, बट दे आर ओन्ली ऑन पेपर. माय पॉयंट इज दे आर ओन्ली ऑन पेपर. सो हांव आतां तशें जर पळोवंक गेलो जाल्यार लेबर वेलफेअर बोर्डान तुमचे कडेन भरपूर पयशे आहा फॉर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स चिल्ड्रन. स्पीकर सर, ताजेर कितें जालां? दीस इज पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन. स्पीकर सर, ताणें प्रश्न विचारलो, खरें म्हणजे ते डायरेक्टली म्हज्या स्कील डेव्हलपमेंटाक येना, लेबर वेलफेअरान येता. तरी हांव आन्सर करता, कारण आमी लेबर वेलफेअर बोर्डाच्या वतीन आमी आतां एजन्सीक ऑन बोर्ड घेतल्या आनी आमी लेबर वेलफेअर बोर्डाच्याच वतीन इन्स्टिट्यूशन सुरू करता. दॅट इज ऑल्सो द गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची जे PSU असते त्यांच्या बरोबर. आनी टूल रूम ट्रेनिंग सेंटर जे कुणे हांगासर गेल्या 2008 जवळपास 20 वर्सां पयलीं बंद पडलेलें, ते तांकां दिवन थंयसर आमी इन्स्टिट्यूशन सुरवात करता. आणि जी एजन्सी घेतल्या त्या खातीर तुवें म्हणजे ह्या शॉर्ट टर्म ड्युरेशनचे कोर्सीस 1 वीक पासून ते 3 महिन्यापर्यंत हे कोर्सीस
थंयसर आमी सुरवात करता. कन्स्ट्रक्शन लेबर वेलफेअर बोर्डाचे पयशेच वापरून करता आनी सगळ्या जाणांक स्कील करून म्हणजे ताका डायरेक्टली इंडस्ट्रीक जी मॅन पॉवर रिक्वायर्ड जाय पळय न्ही ती करता. कारण ती ऑलरेडी म्हणजे PWD तेजी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी करून दिली पळय. पयले फावटी 20 वर्साच्या उपरांत ती बिल्डींग रिनोवेट करून ती युजान हाडटा. जी टूल रूम ट्रेनिंग सेंटर जी आमच्या कुंडय हांगासर बंद पडलेली 20 वर्सां पयलीं ती बिल्डींग. स्पीकर सर डॉक्टर शेट्टी तीन क्वेश्चन झाले स्पीकर सर तुम्ही मेजता कशे तुम्ही मेजपाक चुकता कशे हांव तुमकां 1 2 म्हणून सारकें म्हणटा आसून नसून चुकता तुम्ही. स्पीकर सर द होल पर्पज ऑफ IPB इज टू क्रिएट जॉब्स. आतां तूं स्पीकर सर माननीय मुखेलमंत्री स्कील डेव्हलपमेंटाचोय मंत्री आनी चेअरमॅन ऑफ IPB. सो तूं केन्ना केन्ना तुजेच कडेन उलयना IPB चेअरमॅन आनी स्कील डेव्हलपमेंट मंत्री म्हणून. कित्याक स्पीकर सर अशें दिसता उत्तर म्हणटा की IPB वॉज मेंट टू क्रिएट 50,000 जॉब्स. नाव तुमच्या रिप्लायान तुम्ही कितें म्हणटात IPB ची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आहा टू क्रिएट गोवा एज अ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन फॅसिलिटेट न्यू इन्वेस्टमेंट्स विच विल इन टर्न क्रिएट जॉब्स फॉर लोकल्स. स्पीकर सर हाजो अर्थ असो दिसता की IPB इज फॅसिलिटेटिंग अलॉटमेंट ऑफ लँड अँड स्टॅट्युटरी लायसन्सीस. दिस इज अ जॉब ऑफ IDC. Why is IPB doing it? Speaker sir, IPB was supposed to create jobs. So तुझे skill development and IPB with you as a person, you are doing IDC's job. Don't do IDC's job. Do your own job. This is my demand. स्पीकर सर हांव म्हाजे कडेन उलयतां खूब फावटी उलयतां. तेच म्हणटा उलयत राव. हांव उलयतां म्हणून तर ताका सांगता हांव म्हणून तर अशा पद्दतीचे वेगवेगळ्यो संकल्पना घेवन आमी काम करता. बींग एज अ IPB चेअरमॅन आनी स्कील डेव्हलपमेंट मिनिस्टर्स डिफरंट कोर्सीस जे आमी नवीन लॉन्च करता. इवन दो IPBक आमी कितें एप्रुवल दिता पळय न्ही ताज्या खातीर म्हणजे आमकां स्कील डेव्हलपमेंटांतल्यान कित्याक ट्रेनिंग दिवपाक जाय ह्या पद्दतीचे नवीन कोर्सीस शॉर्ट ड्युरेशन कोर्सीस. इवन दो आवर HRDF ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट फावंडेशन कोर्सीस जे HRDFच्या अंडर आसा जेका 6 months ड्युरेशन आनी 1 year ड्युरेशन हे कोर्सीस सुरवात करता. म्हणून तर आमी आत्तां टायअप करून हॉटेलांच्या बरोबर हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीतले कोर्सीस जे आसा पळय न्ही हे सुरवात करता. येता त्या ह्या ऑगस्टांतल्यान आमी एडमिशन दिता. विदिन 6 months ITN तेणी हॉस्पिटल सेक्टरांतलो कोर्स घेवपाचो आनी 6 म्हयने ही शूड वर्क ऑन स्टायफंडरी बेसीस इन हॉटेल सो दॅट 1 year ताका तो मेळटलो. स्पीकर सर आतां म्हणलें तुमी की टूल रूम सेंटर इम्प्रूव केलां. आमचे फातोर्डान ITI जी आहा ती इंडियेची टॉप ITI म्हणून जाल्ली आहा. आतां टाटा तुमचे बरोबर टायअप करता. ताजे फुडेंच PWDची बिल्डींग आहा PH क्वार्टर्स म्हणून. तो जर तें करूंक शकता कुंडय जाल्यार ताणें फातोर्डानूय करूंक जाय. स्पेशली टू मेक दीस बेस्ट ITI इन इंडिया ब्रिंग इट अंडर टाटा न्ही. म्हाका एश्युरन्स दिया हाजेर. स्पीकर सर जमीन आहा PWDचीच जमीन आहा ताणेंच केला टूल रूम थंय जाल्यार फातोर्डानूय करून द्या. PH क्वार्टर्स करा मरे. कितें जाला मंत्री. स्पीकर सर आमी टाटाच्या बरोबर टाटान 160 crores इन्वेस्ट केल्या 5 ITI घेतल्या. म्हणजे आत्ता सारको आमची बेस्ट ती घ्या मरे. बेस्ट कित्याक घेवन हांव उलयता तरी. स्पीकर सर हांव एक्झॅक्टली आमच्या कडेन ज्या जाग्याचेर जागो अवेलेबल आशिल्ल्यो तितक्यो घेतलेल्यो. जागो आतां हांव सांगता न्ही तुका PH कडेन जागो. विजय शेट्टी साहेब बसून घ्या ऐकून घ्या. स्पीकर सर हांव चॅक करता आनी इन केस आमी खंयसरूच डिस्क्रिमिनेट करूंक ना म्हणजे फातोर्ड्यांतली म्हणून घेवंक ना असोय विशय ना. हांव ताका परत एकदां फ्लोर ऑफ द हावस सांगता इफ इन केस जर थंय जागो अवेलेबल आसत जाल्यार आमी फातोर्ड्यांतली ITI जी आसा पळय न्हू ही घेता. फक्त जागो आनी हांव परत एकदां ताजी सायडीनूच फाटल्यानूच PH क्वार्टर म्हणून आहा ताजेच कडेन आहा.